आजा लाईव्ह करचे पयलीं तुमकां सगळ्यांक थँक्यू हां. ओके स्टार्ट ओके स्टार्ट कर सांगा जालें. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा 27 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर ह्या आझाद मैदानाचेर कंटिन्यू 8 दीस जे उपोशण केल्ले आमी. आनी 3 नोव्हेंबराक जेन्ना गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांगा येवन जी इन्क्रिमेंटाची ऑर्डर जी आसा ती आमकां दिल्ली आनी तेमी रिक्वेस्ट केल्ले की हांगच्यान दिवाळे हांगासर बसनाका तुमी वचा. आनी आमी तुमकां सांगता की आमी ती ऑर्डर एक्सेप्ट करूं नासली, बट सीएमाक एक रिस्पेक्ट, गोंय राज्याचे सीएम जेन्ना हांगा येता टिचर्साक रिस्पेक्ट करपाक तोच रिस्पेक्ट आमी तांकां दिलो. आनी सीएमा कडेन म्हटलें की ही ऑर्डर आमी घेता आनी फुडें डिस्कशन करुया आनी तेज्या उपरांत कितें जाता तें करुया उलोवया अशें म्हणून आमी सीएमाक फक्त सीएमाक रिस्पेक्ट करपाक ते हांगा आयले म्हणून सीएमाक रिस्पेक्ट करपाक आमी ती ऑर्डर घेतली. कारण ती जी इन्क्रिमेंटाची ऑर्डर आसली ती 3-4 वर्सांची फाटली आसली. त्या ऑर्डरीक लागून ती ऑर्डर आमचो डिमांडूच नासलो इन्क्रिमेंटाचो, आमचो जो आसलो तो रेग्युलरायजेशनाचो. सो आमी 3 तारखेर मागीर हांगच्यान सीएमान मेळटकीर सीएम मेळटकीर आमी हांगच्यान गेले. वयतकीर सीएमान म्हटलें की डिस्कशन करुया म्हणून. बट आमी दिवाळी जाली, पाडवो जालो आनी 3 ते 4 दिसां उपरांत रोखडेच आमी कम्युनिकेशन केलें तेज्या पीए कडेन की आमकां अपॉयंटमेंट जाय. बट आयज पर्यंत तो अपॉयंटमेंट कांय जावना. पयर सोमारा आमी प्रेस नोट घातलो की आमी सोमाराच्यान बसता म्हणून. सो रोखडोच मेसेज आयलो पीएचो तेज्या की 2 दीस रावा म्हणला तुमकां सीएमान तुमकां अपॉयंटमेंट मेळटलो. आयज 3रो दीस, आयज पर्यंत कांय ना, मेसेज कांय ना. सो आमचो जो तात्पुरतो आमी जो होल्ड दवरलेलो, जो 3 तारखेर आमी तात्पुरतो होल्ड दवरलेलो तोच स्ट्रायक, तेच उपोशण हांगच्यान आमी परत स्टार्ट करता. आनी परत स्टार्ट करता एकूच आमची मागणी आहा की इन्क्रिमेंट जे आसा ते फाटले आसा. आमचो जो डिमांड आसा, आमची जी मागणी आसा ती जी आसा रेग्युलरायजेशन. इफ जर रेग्युलरायजेशन पॉसिबल ना अशें म्हणटात जाल्यार आमकां पे स्केल लाया, जेणे करून आमकां लीव मेळटल्यो, जेणे करून आमचे पीएफ वयतले, लोन फेसिलिटीज मेळटली, जे कितें अदर्स बेनिफिट्स आहा ते आमकां मेळटले अशें प्रोविजन करचें. कारण अनेक स्टेटीन केलां आनी आमी ते वारंवार सरकाराक दाखोवन दिलां. हे पळय आसामाचे लेटेस्ट मे 2021 सगळे स्टेटी करता आनी आमचे गोंय राज्य कित्याक करिना. एवरी टायम आमी सांगता की अशें ज्या प्रमाणे अशें तरी एटलिस्ट करा जे रेग्युलरायज पॉसिबल ना जाल्यार स्केल लाया. पूण ते सरकार, आमचे सरकार काय करूं शकना. सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की 25,000चे ते समाधानी आसा म्हणून. तुमी पळयला खंयचोच टिचर समाधानी ना. सगळे टिचर भायर सरले आतां. लेक्चर बेसीस आसतले, मागीर पॅरा टिचर, आमी सगळे कोण हॅप्पी ना. कारण हे टिचर इतलीं वर्सां कित्याक वोगी आसले. तर सरकारान एक सांगलें की आपूण तुमचें कितें तरी करतलो, तुमचें करतलो बरें अशें म्हणून. सगळ्यांक अपेक्षा आसली की कितें तरी रेग्युलरायजेशनूच करतले सरकार. कारण कितें आसा, कशें आसा, फाटली 10 ते 12 थोडे एलबीटी जे हायर सेकंडरी आसात 17 वर्सां 15 वर्सां हे ह्याच आशेचेर काम करताले की एक ना एक दीस सरकार आमकां समावून घेतले, सरकार आमचेर लक्ष दितले, सरकार आमचें काम करतले. पूण आयज जेन्ना सामकें इलेक्शन लागीं पावलें तेन्ना कळोन आयलें सगळ्या टिचर्सांक की तेंची फसवणूक केली गेली. ते नाराज जाले की इतले सीएमान सांगून सुद्दां फक्त 25,000 सगळ्यांक करता. एक कॅडर केलो, ताका कांय ना, क्वॉलिफिकेशन बार कांय ना. आयज जे रेग्युलर टीचर काम करता 80,000 ते 90,000, हायर सेकंडरीन मे बी 1.5 लाख आसपाक शकता. बट तुमी सगळ्यांक आमकां 25,000चेर खूश म्हणटा. 25 कंपेर्ड टू 15 ओन्ली. कित्याक जे फाटीं 15 आसले तेन्ना पेट्रोल आसले 80 रुपयान, आयज 25 जाले तेन्ना पेट्रोल जालें 100. सेम जालें. मागीर हातून कितें आहा. आनी हातूंतल्यान आमी इतलीं वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करता, आमकां खंय तरी घेतले म्हूण. आयज 4 वर्सां आमी इतलीं वर्सां आमी ह्याच कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करपाचें आनी कित्याक करपाचें. सगळ्या टिचर्सांची आयज नाराजी जे प्रत्येक वेळी प्रेसा मार्फत तुमच्या मार्फत तेंच्यांनी नाराजी व्यक्त केला. आनी खरेंच कोणूच टिचर हॅप्पी ना की कसो आसतलो 25,000चेर. म्हणून आमची जी मागणी आसा, जी हांगच्यान जी रेग्युलरायजेशनाची, ती मागणी आमची ठाम आसा. फुडले जे कितले दीस बसचे पडटले आमकां ह्या आझाद मैदानाचेर ते आमी बसतले. फाल्यांच्यान पूर्ण महिला वर्ग, जे महिला टिचर आसा त्यो फाल्यांच्यान स्टे करतल्यो, हांगा रावतल्यो. सगळे आमी फूल फ्लेज हांगा रावतले. जो पर्यंत आमची डिमांड पास जायना तो पर्यंत आमी हालचे ना. थँक्यू. सो मेन डिमांड तुमचं रेग्युलरायजेशन. यस, रेग्युलरायजेशन आणि पे स्केल. हय ना. इफ आतां पळय कायदे सरकाराच्यान खंयचेय कायदे करपाक जाता. एक कॅबिनेट डिसिजन घेतले जायत, कॅबिनेटान ठरयले जायत की एक पॉलिसी केली तर सगळे टिचर वयता.
बरें जातलें. वयल्यान एक मेसेज बरी वयली सरकारा बद्दल की ह्या सरकारान केलें. फाटल्या सरकारान जेन्ना काँग्रेसचें सरकार आसलें तेन्ना तुमकां मुद्दम सांगता जे कॉम्प्युटर कॉन्ट्रॅक्ट टीचर आसल्यो तांकां तेणी रेग्युलरायज केले. जे परिकरान प्री एम्प्लॉयमेंट म्हणून 1,500 जे भुरगे घेतलेले तांकां त्या सरकारान रेग्युलरायज केले. स्कील लायनान रेग्युलरायज केले. मागीर ह्या सरकारान 10 वर्सां भितर कित्याक करूं ना कोणाकूच? कित्याक दवरले होल्ड करून इतले? आयज म्हणटात ते 1,000 टिचरां 600 टिचरां 800 टिचर कोणी केल्यो? सो ह्या सरकारान फाटले 10 वर्सां जाली आमचे हे बीजेपी सरकारान. सो कित्याक करूं ना? हीच आमची मागणी. आतां करा. आतां टायम आहा तुमच्या कडेन. तुमकां बरें एक तुमच्या कडच्यान एक बरी हें जर काम आमचें केलें टिचर्सांचें जाल्यार तुमकां एक गोंयांत बरी मेसेज वयतली आनी तुमचे जे मुख्यमंत्री आसा तांकां एक बरो रिस्पेक्ट मेळटलो. सीएमान हे तेज्या कारकिर्दीन एक व्हडलें काम केलें अशें म्हूण नांव जातलें. जे मनोहर भाईन केलें फाटीं, जे काँग्रेस सरकारान केलें, आयज ते लोक म्हणटा आमी ते सरकार आसले म्हणून आमचें पोट आमचें फ्युचर जालें. तशेंच आमी म्हणटले आमी आसा तो पर्यंत आमी सरकाराचें सांगतले की यस आमकां त्या सरकारान केल्लें. जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसले, डॉक्टर प्रमोद सावंत एज्युकेशन मिनिस्टर आसले तेन्ना आमकां हे सरकारान केल्लें. आमी मरसर गुणगान गायतले सरकाराचे. म्हणून म्हाजी इतली सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसा. आनी जे आयज एज्युकेशनान तज्ञ आसा, जे लक्ष्मीकांत सर पार्सेकर, सुभाष शिरोडकर जे आसा तेणी सांगचे. कारण तेंची इन्स्टिट्यूशन आसा, तेंचे टीचर आसा, तेंचे टीचर 15,000 किंवा 25,000 काम करता काय कितें? तेणी सांगपाची गरज आहा. आज सीएमाक सांगपाची गरज आहा, सरकाराक सांगपाची गरज आहा. आनी येणाऱ्या इलेक्शनाच्या पयलीं ही काम करून घेवपाक जाय म्हणजे जाय. आनी अशीच आमची मागणी आसतली. भाई म्हाका एक सांग, आतां तुमी सांगता की तुमकां रेग्युलरायज करा करून PW डिपार्टमेंट अनदर डिपार्टमेंट खूब डिपार्टमेंट आहा. इफ गव्हर्मेंट तुमकां रेग्युलरायज करता बट देन दीस पीपल ऑल्सो वील कम ऑन द रोड एंड दे वील से की आमकांय रेग्युलरायज करा करून. पळय कशें आहा ते तांकां आनी खंय चान्स आहा. LDC येयले तांकां घालपाक मेळटा, तांकां डेटा ऑपरेटर येयले तांकां घालपाक मेळटा. आमकां आनी खंय मेळना. टिचर पोस्ट येयल्यारूच आमी खंय तरी एप्लाय करतले. कारण आतां थोड्यांक एज जाला, तेंची ते एप्लाय करूं शकना. तांकां खंय घालपाक जाता. आमी म्हणना तांकां घालनाका करनाका, करपाकूच जाय. तांकां PWD सोसायटी अंडर घातले. तेंचे बेसीक तेंचे PF सगळें कट जाता. हांगा सांगपाचें म्हळ्यार कितें, आमी टिचर जावन हांगा एक PF आमचो एक पयसो कट जायना. म्हणजे PF वचना. आमकां ज्यो लीव जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा बाकीचे स्टाफ तांकां सगळे बेनिफीट मोस्टली चडशे बेनिफीट आसा. लिव्स बी आतां टेम्पररी बेसीस आसा पळय तांकां सुद्दां लिव्स बीस कितें ते आसा. आमचें तशें कांय ना. फक्त 8 CL 2 RH 2 स्पेशल बाकी थंड कांय ना. सो अशें नाका. आमी कितें तेंची मागणी करच्यो. आमी ह्या स्टँडर्ड रावन आमची मागणी करता. कित्याक आमकां घेवपाक जाय. आमचें तशें क्वॉलिफिकेशन आसा. आमी तसो इतले वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा. हे आमची मागणी आसा. सीएमान फाटल्या दिसांनी येवन तुमकां एक ऑर्डर आहा की इफ यू वॉन्ट टू टेक यू टेक इट म्हटलेलें. हय ती ऑर्डर कशी आसा आनी कितें आसा न्हू? पळय ती ऑर्डर म्हाजे कडेन आहा. ती फक्त इन्क्रिमेंटाची ऑर्डर. आनी ही इन्क्रिमेंटाची ऑर्डर तुमकां सांगला 20, 21, 22ची. आनी ही आमची मागणी आसली ती 17ची. 17 आमी सांगलें तांकां आनी तेमी आमकां सांगलें की 2019 सांगलें की तुमकां आपूण 35,000चे वयर पगार करतलो इन्क्रिमेंट तेन्ना. 2017 हय ना 2019 आनी 6 म्हयने दिया आपणाक रेग्युलरायझेशनाच्या प्रोसिजर करपाक. तेन्नाचो हो ती आयज घेवन म्हणजे आयज पास करून 2019ची ऑर्डर आपण हाडून. हय हय. सो ते आमकां इन्क्रिमेंटाचे आतां आमची डिमांडूच नासलो हांगा. आनी तो फक्त तुमकां सांगता मुद्दम ती आमी सीएमा कडच्यान घेतली फक्त एक सीएमाक रिस्पेक्ट करपाक म्हणून. सो तुमी एक सांगता आनी सीएम दुसरें घेवंक लागले. आतां पळय तीच आमी कशें आसलें, आमी जेन्ना आमकां बंगल्यार आपूण व्हेल्लें तेन्ना हे जे सीएमान सांगलें ते आमी रेफ्यूज करून आमी कंटिन्यू केल्लो. बट सीएम परत तीच घेवन आयले. ताका एक रिस्पेक्ट करपाक म्हणून आमी ती घेतली. आनी फुडें सीएमान म्हटलें की आमी डिस्कशन करुया, बसुया, डिस्कशन करुया. बट आज 8 दीस गेले डिस्कशनाक काय आमकां अपॉयंटमेंट मेळना, डिस्कशन काय जावन. सो आमी तो आमचो आसलो कंटिन्यू. तुमकां दिसता की आतां आनी थोड्या दिसांनी तर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. मागीर तुमकां दिसता दीस थिंग्स गव्हर्मेंट कॅन रिजॉल्व जावंक शकता. करतले, करपाकूच जाय. तेंचे कडेन टायम आहा, अजुनूय टायम आहा. आनी तेंचे जे आसा आयज एक टिचर ना, अनेक टिचर आसा. आमी क्वॉलिफायड आसा तेणी करपाक जाय. कारण हे तेंचे पळयात तेंचो मॅनिफेस्टो 17चो मॅनिफेस्टोन पळया. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम स्क्रॅप ना आसा, कांयच करूं ना त्या बद्दल. कॉन्ट्रॅक्टाचे आयज आनी जाल्यार चड घेत आसा. सो ते जर ते हे करून घेतले, ते जर फुडें इलेक्शनाक वयतले सांगपाक जाय तांकां जाल्यार हे करचें पडटलें. आनी हे करपाक जाय. ना जाल्यार आमी विचारतले हो मॅनिफेस्टोन घातले ते खंय आहा, कितें केलें सगळे विचारले. एक आमीच न्ही, सगळे टिचर तयारी ना विचारपाचे. फक्त कळटलें तुमकां आनी एक 8 दीस गेल्या उपरांत किंवा
डिसेंबर पर्यंत कळटलें. ह्या हेचो जो आंदोलन आसा तो स्फोट जातलो 100%. कारण सगळे टीचर एक प्लॅटफॉर्मार येवपाची तयारी ना. But that day CM said ki on the he is on the record that it's not possible. तुमका means regularize करपाक it's not possible. आमी म्हणटा न्ही रेग्युलर पॉसिबल आसा, सगळें पॉसिबल आसा. स्टेट पॉलिसी करपाक जाय. ह्या राज्यांक सुप्रीम कोर्टाचो उमादेवी जजमेंट लागना, तेमी केलें ना. लेटेस्ट डेट पळय 28 मे 2021 आसाम स्केल लायला तेणी, तो डायरेक्ट स्केल लायला. सो आमी एटलीस्ट स्केल तरी लाय म्हणटा आमी म्हणना रेग्युलरायज करपाक मेळना. अशी अनेक कायदे तुमी चेंज केला, आमी गोंयकारान सगळ्या पळयला, तुमकांय खबर आहा. पूण जर सपोज नाच म्हणटा जाल्यार आमकां एक स्केल लावची. 3 तारखेर CM जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना तेणी आमकां ती जी ऑर्डर आमचे डिमांड आसले 2017चे इन्क्रिमेंटाचे, सो तेच आमकां दिला. सो आमी तितून हॅप्पी ना. एज अ CM रिस्पेक्ट हांगा एक्सेप्ट केले. जेन्ना आमकां CM हांगा क्वेश्चन केलो की बाकीच्या खंयच्या राज्यांनी केला ते दाखय, जेन्ना आमी ते घेवन येले की आमचे कडेन आसा बाकीच्या राज्यांनी कशें केला ते, तेन्ना CM सरान म्हटलें की हेजें डिस्कशन मागीर करया. सो रोखडेच आमी दुसरे दिसा अपॉइंटमेंट घेवपाक ट्राय केली. सो सांगले की 2 दिसांनी तुमकां अपॉइंटमेंट दिता. आयज तिसरो दीस अजून मेरेन कांय जावना. आनी CM सर म्हणटा की हे 25,000 टीचर कॉन्ट्रॅक्ट टीचर खूश आसात. आमी खूश ना. एज अ रिस्पेक्ट CMक रिस्पेक्ट करप म्हणून आमी ते एक्सेप्ट केलेली ऑर्डर मनासून एक्सेप्ट करून आमी खूश ना. CM म्हणटा जर आमी खूश 25,000 जर हायर सेकंडरी टीचर जांकां सुपर स्केल लायला, जे 70-80 हजार सॅलरी आसली त्यांच्यानी डिमांड केला आमकां इन्क्रिमेंट जाय, तांकां सुपर स्केल लायता विथीन 1 मंथ जर तेंचे जे कितें डिमांड आसा कंप्लीट करता जाल्यार आमचे 4 वर्सां जाली आमी फाटसून रावता तुज्या विश्वार. आमचेच कित्याक जावंक जायना? आमचेच कित्याक जाता? तेंची सुपर स्केल जर एका म्हयन्या भितून जाता जाल्यार आमकां 4 वर्सां अशें कित्याक तळमळत दवरला? आमी विश्वासार रावला. आनी CM सर म्हणटा की पॉलिटिकल पार्टीचे कोण मिसगायड करता. हांव आयज सांगता हांगासर आमी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीची मिसगायड हांगा करून घेवना. जे आमी हांगा आसात, आमी जे आतां हांगा कितें करता ते आमच्या सहमतीन जे 54 टीचर आसा 54 टिचरांचे विचारांनी त्यांच्या सहमतीन आमी करता. आमी कोणाचोच हांगासर मिसगायड करपाक आनी तेंचे की आमी आयकून घेवना, आमच्या मनान करता. आनी पॉलिटिकल इंटरफियर ह्या आमच्या 54 टिचरा भितून कोणाचो ना, खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो ना. आमी आमच्या अधिकाराक झगडटा आनी CM सराक एकूच सांगता की जो आमचो हो अधिकार आसा तुवें आमकां मेळोन दिवंक जाय आनी तूं दिवंक शकता. थोडे दीस उरला, आमी परत आतां हांगासान आमचो स्ट्रायक सुरू केला. तुमच्या सांगण्या प्रमाणे त्याच पुरतो आमी होल्ड केल्लो, पण हो आतां परतून कंटिन्यू करता. सो आमचे जितले डिमांड आसा फक्त एकूच, रेग्युलरायज आमकां जाता तितल्या बेगीन जस्टीस मेळोन दिवचो आनी तुमी दिवंक शकता. आमी तुमकां मरा मेरेन विसरचे ना. इतलें सांगूंक जाता. थँक्यू. We want जस्टीस. We want justice. We want जस्टीस. हो तुमचो स्ट्रायक आसा तो आता हंगर स्ट्रायक आसतलो काय नॉर्मल स्ट्रायक आसतलो? हय हंगर हंगर स्ट्रायक. स्ट्रायक जो आसलो तोच तो कंटिन्यू. जो हंगर स्ट्रायक आसा तोच कंटिन्यू. हंगर स्ट्रायक चालू. चेन हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू उरतलो. ज्या मेरेन आमकां रिटर्न एश्युर हांगा रेग्युलरायजाची येना ते मेरेन. फाटल्या दिसांनी लेक्चर बेसीस तेंच्यांनी टिचरींनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली पळय, ते रस्त्यार देवल्ले. सो तेच्या फुडें तुमी आनी ते दोगी वांगडा बीन मे बी आमी कोणाक नाका म्हणूना, कोणाक जाय तेणे हांगा येवचें. ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सगळ्यांनी पळय एजेंडा सगळ्यांचो एकूच आहा. सेपरेट लढोवन किंवा सेपरेट प्रेस घेवन काय जावचें ना. जर कितें जातलें जाल्यार म्हाजें आव्हान आसा सगळ्या टिचर्सांक की सगळे टीचर एज अ टीचर कम्युनिटी म्हणून एकटें येवचें.